म्हादय वाचोवंक ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या टायगर रिझर्वाचेर परिणाम येताच। त्या शिवाय सैमाचो व्हडा प्रमाणात इबाड जातलो अशें मत सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे वांगडी हृदयनाथ शिरोडकर हाणें व्यक्त केला। म्हादय संरक्षणा खातीर 20 मेक पणजे मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली अशा आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आनी सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या संघटनेन केला। हाका राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशी मागणी शिरोडकरान केल्या। 20 तारखेक पणजे एक ह्युमन चेन करपाचो प्लॅन केल्लो आसा। एक असो इव्हेंट जितून मॅक्झिमम लोक जे आसा त्या ह्युमन चेनी पार्टिसिपेट करतले आनी म्हादयच्या रक्षणा खातीर एक प्रेयर करतले। बेजिकली हे करपाचें कारण म्हटल्यार एक अवेरनेस लोकां पर्यंत परत एकदा पावप आनी लोक म्हादय वाचोवपाक लागून मोठे संख्येन भायर सरले। जशें 16 तारखेचो आमचो कार्यक्रम जाल्लो आनी लोक स्पॉन्टेनियसली येयले, तशेंच ह्या हाका लोकांनी पार्टिसिपेट करचें। सगळे पॉलिटिकल पार्टीज NGOज जे कोणाक म्हादयचेर प्रेम आसा ते सगळे 16 तारखेक आयले आनी त्याच लोकांक परत एकदा अपील करता की सगळ्यांनी त्या प्रोग्रामाक येवचें। 20 तारखेक 4 सुमार कार्यक्रम पणजेन सुरू जातलो, 4 ते 6 पर्यंत कार्यक्रम आसतलो। त्या कार्यक्रमाक खुबशे टप्पे आसा ते तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स सांगला। पण परत एकदा हांव सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की ह्या ह्युमन चेन जी 20 तारखेक जातली 4 सुमार पणजेन त्या हाका सगळ्या गोंयकारांनी पार्टिसिपेट करचें। एज अ सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट आमचें अशें मत आसा की टायगर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ म्हादय। म्हादय इज अ लार्जर पिक्चर, टायगर इज अ स्मॉलर पिक्चर। तें कशें बॅलन्स जातलें तें आमकां पळोवंक जाय, कारण आमचो गायड जो आसा राजन केरकर सर ते हेजेर आन्सर करेक्ट करूंक शकता अशें ना। इट कॅनॉट बी अ सोल्युशन, इट कॅनॉट बी द ओनली सोल्युशन। द सोल्युशन हांगा आसा न्ही, तेंच्यांनी सांगलें बर्ड वॉच आसा, कारण वन ऑफ द सोल्युशन बर्ड वॉच आसा, मागीर ते एक्वेटीक लायफाचेर स्टडी आसा, मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू म्हादय। त्या मेनी थिंग्सान एक टायगर आसा। सो लोकांनी लक्षांत घेवंक जाय की ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसूंक जाय लोकांक की म्हादय इफेक्ट जर जाता जाल्यार कसो म्हादय इफेक्ट जाता। थंयच्या आमच्या सादे जर गांवठी भाशेन जर म्हटल्यार आमचे तिसऱ्यो आसतल्यो, आमचे खुबे आसतले, हांचेर इफेक्ट जाता न्ही। सो हे सगळे विशय जे आसा पळय तेज्या बरोबर टायगर इज वन ऑफ द इशू अशें आमकां दिसता।